आमच्या जिवितांत सबार जाण येतात. हांव शिकता आसतना सेमिनारींत आसतना सयत थोड्यांनी म्हाका सांगलें आसा, तुज्या जिवितांत कितें घडटा म्हणून तुजो हात वाचून हांव तुमकां सांगता. तुज्या जिवितांत कितें घडटा म्हणून तुजें खडेपराप वाचून सांगता. तुजी जन्मा कुंडली, तुजे जल्माची दीस सांग, तारीख सांग, ह्या घडी सांग, हांव तुका सांगता. ह्या थोड्या संगती सांग तुज्या जिवितांत, हांव तुका तुजें भविश्य सांगता. या तो खोलो पळोवन, तो फातर पळोवन तुवें फातर काडटाना 5 फातर घे, 3 फातर घे, या तांदूळ काडटाना कितले तांदूळ काडटाय त्या प्रमाणे हांव तुजें भविश्य सांगता. त्या वेळार सयत मोगाचें न्हू, पवित्र आत्म्यान म्हाका दिल्ल्या जाणवायन हांवें तांकां सांगलें जावन आसा, मुझें भविश्य एकच जावन आसा, सर्गींच्या रासान देवाच्या हाजेरपणान ससनाच्या ससनात जियोवचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दुसरें कसलेंच आमकां भविश्य नाका. आमी पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर मागया. देण्यांच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पोतवेदारा. देण्यांच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पोतवेदारा. जाणवायेन तुज्या भरमोनाक मोच्या, कृपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जाणवायेन तुज्या भरमोनाक मोच्या, कृपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. देण्यांच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पोतवेदारा. देण्यांच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पोतवेदारा. आत्म्या पोतवेदारा. सर्गींच्या बापा, तूं खरेपणी पवित्र आत्म्या थंय जियेताय. तूं आत्मो बापा आमी तुका पळोवंक शकना, पूण बापा तूं आमकां निरंतरी तुज्या दोळ्या मुखार धोवन काणयोवन आमकां पळोवन आसाय, आमचेर नदर घालून आसाय. आमचेर तुजी दया, काकूत, मोग आनी आशिर्वाद फाव करताय. वय बापा, सर्गोक्तकान आमचेर आशिर्वाद घाल. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे सगळ्या संवसारभर आसल्या आमकां समेस्तांक तूं सांगाता हाडताय. आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. आज तूं आमचे लागीं नव्यान उलयता आसतना बापा तुजो संदेश आमी समजून घेवशी कर. तुज्या संदेशाच्या उजवाडांत आमकां बरी भलायकी दी, सुटका सोडवण दी, आशिर्वाद बेसांव दी. बापा तुज्या मांडावळे प्रमाणे आमचो हात धन तूं चलय. तुवें आमकां दिल्लें मिसांव ह्या संवसारांत आमी जारी करीशी कर बापा. ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमांत वांटिल्ल्या जातल्या समेस्तांक तांच्या गरजा प्रमाणे तूं आशिर्वाद घाल. पिडेस्तांक गूण कर, कश्टतरांचे कश्ट हळू कर. जे कितें ती बापा तुज्या लागीं मागता तें सगळें तांकां तूं दी आनी विशेश जावन आध्यात्मीक वाडवळ आमकां फाव कर. महिमेचें जिवीत जियोंक आमकां पवित्र आत्म्याचो अभिशेक फाव कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी, जो खरो देव तुज्या सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गां बापाक, होगळाप जेजूक, जय जय पवित्र आत्म्याक. मोगाचें कशीं आसा तुमी सगळीं? आज आमी गेले ते फावटी केल्लो तो नियाळ मुंदर्शिया. गेले ते फावटी हांव तुमचे लागीं उलयलो दोगा महान प्रवाद्या विशयान पोरना तेस्तामेंतांतल्या, एलिया आनी एलिशा. एलिया प्रवादीच्या जिवितांत आमी समयाचो पाटलाव करूंक विविध रिती, विविध संगती आमी शिकता. समयाचो पाटलाव आमी करीत, समयाचे सीस आमी जावन आसा. समयाचो कसो पाटलाव करचो? पयली संगत हांव उलयलो एलियाच्या
जिवितांत प्रवादी एलियाच्या जिवितांत प्रिफरन्शियल ऑप्शन फॉर द पुअर. दोबळ्या धाकट्यां खातीर गरजेवंतां खातीर आपणाक समर्पण दिवन शिस्तेन सोमियाचो पाटलाव करचो. आज दुसरे आदर्श हांव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरतां. ह्या दुसरी रीत तें जावन आसा कॅरेस्मॅटीक मॉडेल. कॅरेस्मॅटीक मॉडेल म्हळ्यार थोडा उर्बेन बरोवन सोमियाचो पाटलाव करचो. करिज्मा म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरोवन म्हणून. पवित्र आत्म्याचो एक गुर्तू एक संकेत पळयत पुस्तकांत जावन आसा उजो. देव जळत्या बोल्यांत मोइसेक दिश्टी पडलो. निर्गमन बूक 3 वसर पयल्या वळीर तावन आमी वाचता. Exodus chapter 3 verse 1 onwards. The Lord God appeared to Moses in a burning bush. Burning fire is a symbol of God's presence. देव जळता. जळता म्हळ्यार कसलोय उजो जळत जाल्यार थंयसर आसली वस्त गोबर जाता, नाश जाता. पूण देवाच्या हाजरपणाचो उजो आसल्या वेळार कितेंय आसा तें आनीक चड जिवाळ जाता. बरो नमतोच्या मापान जिवीत, बरो नमतोच्या मापान शांती, बरो नमतोच्या मापान समाधान, बरो नमतोच्या मापान आशिर्वाद, बेसांव आनी जिविताची भरती आमी अनुभव करता. आनी पवित्र आत्म्याचो कॅरिझम म्हणजे देण्यांनी भरल्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरोवन आमी जळटा. व्हडा उमेदीन सोमियाचो आमी पाटलाव करता. एलिया प्रवादी व्हडा उमेदीन बरोवन ताणें सोमियाचो पाटलाव केलो. देवाच्या उतरां प्रकार तो जियेलो. आनी आमी वाचता रायांच्या त्या पयल्या बुकान 18व्या वसरांत पयल्या वळीर तावन 5:30 वळ पर्यंत त्या सगळ्या अवसरांत कशें कॅरिस्मॅटीक थरान सोमियाचो पाटलाव ताणें केलो. ताच्या जिवितांत देव भक्तिवंत जिणी तो जियेलो आमी जाणा जाता. एलियाच्या काळाची परिस्थिती आमी जाणा जायची. त्या काळार आहाब राय जावन आसलो आनी तो जेजेबेल म्हणल्या त्या अन्य देशाच्या आनी अन्य समर्थीक सर्वल्या स्त्रिये लागीं तो काजर जालो. आनी जेजेबेल राणी जावन आयिल्ल्या वेळार ती केवल तिची संस्कृती, तिची भास, तिची जिणयेची साल घेवन इस्रायला मदें येना. ती येता आसतना तिचे पात्यणेचे संगती, तिचे विश्वासाचे संगती, तिच्या भावार्थाचे संगती घेवन ती इस्रायला मदें येता. इस्रायलीत निजा खऱ्या जिव्या देवाचें आराधन करतले. त्या देवान मोइसेक जळत्या बोल्यांत उगडापें गेल्लें. जो आसा तोच हांव जावन आसा जिवो देव. हांव जावन आसा आल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी शेवट. म्हाका काल, आज आनी फाल्यां म्हणून ना. जें कितें आसा तें सगळें आजच. सर्व काळ शेकडे मुजेस आनी सर्वस्व मुजेस म्हणचो तो देव. देवांचो देव, ताच्या वर तो देव ना. रायांचो राय, सर अधिकार, पदवी आनी राजवडकी ताजीच जावन आसा. असल्या खऱ्या नीज एकाच देवाचें आराधन करतले इस्रायलीत. पूण जेजेबेल अन्य धर्माची, तिच्या लोकांमध्ये माट मंत्रां आसलीं, फितीसपणां आसलीं, बंब्याबुजां आसलीं आनी सर तरांचे हेरा धर्माचे लोकांचे रिती रिवाजी आसले. हे सगळे नीज खऱ्या देवाक विरोध आनी नीज खऱ्या देवाक कांठाळ्याच्यो संगती. कॅरिस्मॅटीक जावचें म्हळ्यार, पवित्र आत्म्यान अभिशेक जावचें म्हळ्यार आमी रक्त मांसाच्या वंदोवण्याक थावन अलग जावन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल आमी जियोवचें. देखून सांत पावल आमकां म्हणटा गालातकारां बरयल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 16व्या वळीर Galatians chapter 5 verse 16 onwards. आत्म्या प्रमाणे चला, आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल चला, आत्म्याच्या प्रेरणाखाल चला. तेन्ना तुमी रक्तमासाच्या वंदोवण्याक भुलोवण्याक तुमी खाल जावचे ना. सांत पावला मुखांतर देवाचें उतर आमकां फरमायता पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल आमी जियेचे. तेन्ना देव आमकां बसयता, तेन्ना रक्तमासाच्या वंदोवण्याक खाल तुमी जियोवचे ना. आनी 17वी वळ
देवाचें उतर आमकां एक जाणवाय दिता. कितें ती जाणवाय? ती जाणवाय जावन आसा आत्म्याची प्रेरणा रक्तमांसाच्या वंदवण्याक विरोध आनी रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो आत्म्याच्या प्रेरणाक विरोध. आनी आतां रक्तमांसाची प्रेरणा रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो कितें जावन आसात थंयसर आमकां 19व्या वळीर तावन विवरसिल्यात. गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 19 ऑनवर्ड्स. रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो स्पश्ट तरान समजून घेवयेत. व्याभिचार, अनिश्कळपण, पोसडेपण, बोंब्यापुजा, मुर्तीपुजा, माट मंत्र जायतो थंयसर उल्लेख केला. सोरपण, बेबदेपण आनी फितीसपणां हे सगळे रक्तमांसाच्या वंदवण्या तावन येतात. आनी असले करतले कोणूच देवाचें राज जोडचें नात म्हणून हांवें तुमकां परतून परतून सांगलां म्हणून देवाचें उतर सांपावला मुखांतर आमकां सांगता. आनी ताजे उपरांत 22व्या वळीर तावन देवाचें उतर म्हणटा थंयसर गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22 ऑनवर्ड्स. पवित्र आत्म्याचें फळ हें. जो कोण पवित्र आत्म्या थंय जी येता ताचें थंय कितें आसता? मोग, संतोश, शांती, दयाळाय, सोंसणीकाय, बरेपण, विस्वासीपण, भोळेपण, स्वाधमान, निश्कळपण, मनसुगी, बरे करण्यो अशें आत्म्याच्या प्रेरणा खाल जिवचे व्यक्ती. रक्तमांसाच्या वंदवण्या विरोध येतात पूण रक्तमांसाच्या वंदवण्या सांगता आशिल्ले व्यक्ती माट मंत्रां, पितीसपणां ही सगळीं आसतात. जेजेबेल राणी आहाब रायाची पत्नीण जावन येता आसतना ती हे सगळीं पितीसपणां घेवन येता आनी घेवन आयिल्ली इस्रायल लोकां मदें ही पितीसपणां वाडटात. मुर्तीपुजा, बोंब्यापुजा, माट मंत्रां, हाणें बाराप वाचचें, हात वाचचे, मनजातीच्यो भलयो भेटोवच्यो, ल्हान भुरग्यांक सयत भली जावन भेटोवचे. आनी त्या लोकां मदें जेजेबेल राणयेच्या लोकां मदें दोग अन्य देवांची नांवां आमी स्पश्ट तरान आयकता. एक जावन आसा बाल देव आनी एक आशेर देव. बाल देव म्हळ्यार दादलो देव, आशेर म्हळ्यार ताची पत्नीण, द कन्सॉर्ट, या ताची पत्नीण. जेजेबेल राणी जाल्लीच आपल्या राया आहाजाचेर प्रभाव घालून तिच्या राज्यांत लगभग 450 बाल प्रवाद्यांक ती जेवण खाण दिता. शी स्पॉन्सर्स देम. आनी तशेंच आशेर देवाच्या प्रवादींक, त्या बॉम्ब्यांच्या प्रवादींक, त्या देवसराच्या प्रवादींक लगभग 400 प्रवाद्यांक ती खावंक, जेवंक, न्हेसोंक, पांघरूंक आनी रावोंक बिडा दिता. आनी हे सगळे इस्रायल लोकां मदें प्रभाव घालूंक लागतात. चड आनी चड इस्रायल लोक आपलो भावार्थ सांडटा. निजा देवा तावन पयस सरता, प्रवादाच्या उतरांत तावन पयस सरता, देवा लागीं केल्ल्या खरारा सल्ल्या तावन पयस सरता, देवाच्या 10 उपदेशांत तावन पयस सरता. व्याभिचार, अनिश्कळपण, पोसडेपण, माट मंत्रां, बोंब्यापुजा, मुर्तीपुजा, ताजे इड्यांत बेबदेपण आनी सर तराची देव निंदेची जिवीत तांचे जाता. आनी असल्या वेळार एलिया प्रवादी, प्रॉफेट एलायजा इज फिल्ड विथ द स्पिरीट ऑफ गॉड. आनी तो एक पंत आव्हान दिता, एक चॅलेंज दिता. त्या कार्मेल गुड्यार सकट त्या प्रवाद्यांक तो आपयता, बाल प्रवाद्यांक आनी आशेर प्रवाद्यांक. आनी इस्रायल लोकांक तो थंयसर सांगता हाडटा. आनी तो म्हणटा, आज तुमी देवा मुखार स्पश्ट करी जाय, तुमी खऱ्या नीज देवाचे की तुमी देवा विरोधी त्या बाल प्रवाद्याचे, बाल देवाचे वा आशेर देवाचे गी म्हणून. कोण देव खरो आनी नीज म्हणलो सयत हांगासर ते रुजू जायचे. आनी तो पंत आव्हान करता, चॅलेंज करता बाल प्रवाद्यांक आनी आशेर प्रवाद्यांक. तो तांकां म्हणटा, तुमी एक वेदी बांदा. वेदी बांदची म्हळ्यार त्या काळार इल्ले पातर दोन उबार जागो करचो आनी त्या वेदीचेर लांकूड दवरचें उजो करूंक, आनी तितल्या भितर एक मनजात मारची, बली भेटोवची, ते रगत शिंपडावचें आनी ते बली भेटयल्ल्या त्या मनजातीचें मांस त्या लांकडाच्या त्या वेदीचेर दवरचें आनी ताका उजो लावचो. आनी उजो लायिल्ल्या तक्षण
बली ती भस्म जाल्ल्या वेळार देवान ती ग्रासिली म्हणून तांणी स्विकार करचें ह्या पातयेवचें. आनी हांगासर तो तांकां म्हणटा कोणेंच उजो पेटोवंक ना. खरो देव कोण असो जावन आसा ताणें येवन उजो पेटयच. ती परिक्षा आज करची कोण असो देव खरो घे म्हणून. आनी एलिया पयलें बाल प्रवाद्यांक आनी आशेर प्रवाद्यांक उलो दिता. ते 400 आनी 450 आसले आनी तांचो लोक आसलो. ते सगळे सांगाता मेळोन व्हड एक वेदी बांदतात. तांचे वर जातीचें ते मांस दवरतात आनी दिंबयेर पडोवन हात वयर करून तांच्या बाल आनी आशेर देवाक उलो मारतात. कितलो वेळ उलो केल्यार सकाळीं जावन दनपारा पर्यंत तांच्या शेळीच्या पोंदा आसलेल्या लांकडां उजो पेटना. दनपार जावन अन्न बली पेटोवचो वेळ येता आसतना सयत थंयसर उजो येनातलो पळोवन हो तांचे चेष्टायो करता. एलिया प्रवादी तुमचो देव खंय गेला? तो चिंतनांनी मग्न जाला कोणना, ताका दुसरें कसलें काम आयलां कोणना. वा इंग्लिशांत भाशांतरांत तुमी वाचल्या थंयसर एक आमकां हांसो हाडोवचें असलीं उतरां आसा. तो खंय टॉयलेटाक गेला कोणना, बाथरुमाक गेला कोणना, म्हळ्यार ताका ताजे कुडीच्यो गरजो तिरसूंक गेला कोणना, आनी जोरान बोब मारा म्हणटा आसतना बाल प्रवादी आनी हे आशेर प्रवादी तांकां भोव तांकां एक तरेची बेजाराय बगली, राग आयलो तांकां. देखून आपणाचे कुडीक मान काणयोन आपल्या कुडींत रगत आरोवन तांच्या देवाक उलो मारलो. तशें तरी तांचो देव येवं दी म्हणून, पूण तांचो देव आयलो ना, उजो थंयसर पेटलो ना. तितल्यार तांकां जायती बेजाराय जावन तकली पंदा घालतात त्या लजेन. ते जाणा उपरांत आतां एलिया प्रवादी मुखार सरता. तो म्हणटा जे कोण खऱ्या नीज देवाचें आराधन करतात तुमी मुखार या. जायते जण खऱ्या नीज देवाचे प्रवादी एलिया बरी आसले. ह्या बाल प्रवाद्यांक आनी आशेर प्रवाद्यांक आनी जेजेबेल राणयेक आनी ताच्या घोवाक आहाज रायाक भिवन लिपोवन बसलेले भुंयारांनी राणांत बोल्यांनी खावंक जेवंक नासतना न्हेसोंक पांघरूंक नासतना रावंक जागो नासतना ते सगळे मुखार येवन ते एक वेदी बांदतात. ते वेदी बांदता आसतना एलिया नीज खऱ्या देवाची खरी परिक्षा जावचे खातीर त्या वेदीच्या भोंवतणी गूंड खणी कोणता. त्या खणयंत उदक व्हरूंक सांगता. कित्याक उजो देवाचो उजो येता आसतना अजापांनी तो येजय. ह्या एलिया प्रवादीन कितेंच थंयसर मॅजीक या कसलेच फटकीरपण थंयसर दाखयला म्हणटा आनी उपरांत आपोवाद घालून नजो म्हणून थंयसर उदक वचूंक सांगता. त्या लांकडांचेर सयत उदक वचूंक सांगता. उपरांत थंयसर बली भेटयलेलें मांस त्या लांकडाचेर दवरल्या उपरांत एलिया प्रवादी मुखार सरता आनी सकाळां पयस सरोंक तो उलो दिता. आनी त्या वेदी सरची दिंबयेर पडोवन हात वयर करून सर्वेस्पर देवाक तो उलो मारता. आब्रामाच्या देवा, इजाकाच्या देवा, जाकोबाच्या देवा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा म्हणून देवाक उलो मार. देवा तुका आमी भेटोवची भली तूं स्विकार कर म्हणटा आसतना सर्गीन थावन उजो आयलो आनी सगळ्या लांकडांक उजो पेटलो आनी ती भली भस्म जाली. म्हणजे ती देवान स्विकार केली. बाल प्रवादी आनी आशेर प्रवादी वीज जावंक पळोवंक लागले. तितल्यार थंयसर आसल्या सर इस्रायल लोकांक एलियान बोब मार म्हळें देव जावन आसा, सर्वेस्पर जावन आसा आमचो देव. ह्या लाईछा म्हणल्या शब्दाचो अर्थ तो जहोवा इज एली, याह्वे इज एली. सर पदवेदार जिवंत देवच आमचो देव, दुसरो देव ना. आनी सकट लोकांनी तीच बोबाट मारली जहोवा इज एली, जहोवा जावन आसा आमचो देव, याह्वे जावन आसा आमचो देव, सर्वेस्पर जावन आसा आमचो देव. आनी तितल्यार ताणें उलो दिलो सगळ्या त्या बाल आनी आशेर प्रवादींक नाश करून ताचो संवार करूंक. थंयसर आसल्या लोकांनी सगळ्यांनी त्या बाल प्रवादींक आनी आशेर प्रवादींक संपूर्ण तरान संहार केलो. म्हाका जनो तें वाचता आसतना थोड्यांक अजाप जावंक पुरो. तितल्या लोकांक 400 बाल प्रवाद्यांक आनी 450 बाल प्रवाद्यांक आनी 400 आशेर प्रवाद्यांक कित्याक तांणी लगत काडलें, कित्याक तांणी रगत वरयलें. म्हणजे म्हाका जनो एक संकेतीक जावन आसा, गुर्था बरी जावन आसा. ह्या दिसांनी आमी हांगासर उलोवन आसतना एका याजकान सयत सांगलें. एकलो परगांवांत थंयसर जीव घात केला आनी मेला मेळ्ळी खबर सांगता आसतना तांणी म्हळें आनी कोणें म्हळें ताणें जीव घात केलो मात न्ही, ताका थंयसर लगाडकाण जीव घात कशें ताचे गोमट्याक दोरी घालून उमकळायलें. आनी तितल्यार थंयसर तांणी परिस्थिती व्यू आसली.
ताच्या भयणींनी त्याच रितीन जीव घात केल्लो म्हणलें ती काय कोणें लगाड काडलें. दोगांय लगाड काडली मात न्ही तांच्या कुटुंबांत जीव घात केल्लीं जायतीं जाणां आसात. कित्याक तांच्या पुर्वजां पैकी थोड्यांनी दुसऱ्यांच्या घराक उजो लायिल्लो, गांवार जायते जाणांक कश्टिल्लें देखून पुर्वजाच्या पातकांचो शिराप तांच्या जिवितांत आसा. ह्या तांच्याच पातकांचो शिराप तांच्या जिवितांत आसा. अशें सांगता आसतना मोगाचें न्हू म्हाका उगडास आयलो. हांव कॅरिस्मॅटीक मागण्यांत आतां लगभग 25 वर्सांत हांव आसा. ह्या 25 वर्सांत हांव म्हजी शिकवण जावन आसा एलिया प्रवादी वरी. कसलें शिकवण? सोमिया जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आसल्यांक अपराधी म्हणलें तीर्पच ना. रोमाकारां बरयलें पत्र 8 वर्सां पयली वळ. कॅरिस्मॅटीक जावचें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत असलीं पितीसपणां सगळीं देसवाड करून भस्म करून गोबर कान उडोवची. आमच्या पुर्वजांत हांव पातकांचो शिराप देवन आयल्यार सोमिया जेजू क्रिस्त थंय तो संपूर्ण तरान अपयस जाता. आमकां पयल्या जल्माच्या पातकांचो शिराप ना. म्हणजे आमच्या पुर्वजांच्या पातकांचो शिराप ना, आमच्या आवय बापायच्या पातकांचो शिराप ना, आमकां आमच्या ल्हानपणाच्या पातकांचो शिराप ना, आमच्या तरणाटपणाच्या पातकांचो शिराप ना. असलें पितीसपणां अन्य लोकां सांगात आसल्यार आमकां क्रिस्तांवांत आमी खरेपणी कॅरिस्मॅटीक जिणी जी जायी, आमी नवें जिवीत जी जायी. जो आमच्या वांजेलान 3ऱ्या वर्सांत 3ऱ्या वळीर सोमी जेजू निकोदेमाक म्हणटा, निकोदेम सतस हांव तुका सांगता तुवें परतून जल्मल्या करीत देवाच्या राजांत तूं रेखसो न्हय. परतून जल्मोवचें म्हळ्यार सोम्यात नव्यान जल्मत आसना. आमकां आमच्या सैमाच्या पातकांतावन संपूर्ण तरान सुटका आसा. वय पवित्र स्नाना वेळार बाप्तिस्मा वेळार आमकां सैमाच्या पातकांतावन सुटका आसा. ती सुटका देवान दिल्या पूण ती आमी आपणाय जाय. वी मस्ट क्लेम दॅट रिडेम्पशन फ्रॉम ऑल द एन्सेस्ट्रल कर्स. आमी क्लेम करी जाय. आमकां कोणूच माट मंत्र करूंक शकनात. आनी एक पाद्र्या भशेन उलो नासतना तो म्हणून आसलो ताच्या भयणीक कोणेंगी भयणीच्या घोवाक आनी तांच्या कुटुंबाक तांच्या व्यापार वैवाटांत कोणेंगी माट मंत्र केला. कोणी पितीसपणान तांचो व्यापार देसवाड जावचे बरें केला. आनी त्या वेळार म्हाका उडास आयलो. हांव 25 वर्सांत हांव कॅरिस्मॅटीक मागण्या वळें हें सांगचें सोमिया जेजू क्रिस्त थंय आयिल्ल्या वेळार आमकां कोणूच माट मंत्र करूंक शकना, कसलीच पितीसपणां धाडूंक शकना, कसलीच पातळाची पदवी धाडूंक शकना, कसलीच देंवसराची सैतानाची सकत आमचे जैत व्हरूंक शकना. आमी ह्या सर्व थंय संपूर्ण जैत जडटा. रोमाकारां बरयलें पत्र 8 वर्सां 30 आनी 7 वळ. कोलोसेकारां बरयलें पत्र 2 वर्सां 14 वळ. सोमिया जेजून असले सगळे पितीसपणाचे खोटेपणाचे सत्य सगळे खुर्सार खेळोन ते नाश केल्यात. आमच्या विरोध असले पातकाच्या अपराधाचे लेख पत्र सहित ताणें पुसून काडलां. देखून मोगाचें न्हू कॅरिस्मॅटीक रितीन जिवचें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत असलें हर तरांच्या पितीसपणाच्या प्रभावांत संपूर्ण तरान मेकळे जावचें. आमच्या जिवितांत सबार जाण येतात. हांव शिकता आसतना सेमिनारींत आसतना सयत थोड्यांनी म्हाका सांगलें आसा तुज्या जिवितांत कितें घडटा म्हण तुजो हात वाचून हांव तुमकां सांगता. तुज्या जिवितांत कितें घडटा म्हणून तुजें खडेपराप वाचून सांगता. तुजी जन्मा कुंडली तुजे जन्माची दीस सांग, तारीख सांग, ह्या घडी सांग, हांव तुका सांगता. ह्या थोड्या संगती सांग तुज्या जिवितांत, हांव तुका तुजें भविश्य सांगता. या तो खोलो पळोवन तो फातर पळोवन तुवें फातर काडटाना 5 फातर घे, 3 फातर घे, या तांदूळ काडटाना कितले तांदूळ काडटाय त्या प्रमाणे हांव तुजें भविश्य सांगता. त्या वेळार सयत मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्यान म्हाका दिल्ल्या जाणवायन हांवें तांकां सांगलें जावन आसा म्हजें भविश्य एकच जावन आसा सर्गींच्या राजान देवाच्या हाजेरपणान सासणाच्या सासणात जियोवचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दुसरें कसलेंच आमकां भविश्य नाका. त्या रितीन कॅरिस्मॅटीक जावन आमी जियोवचें. आमकां कोणें हात वाचून सांगची गरज ना, हणे बराप वाचून सांगचें गरज ना. देवान आमच्या काळजांत देवाचे सुरपाय देवाचे सारकें घाला आनी देवूच आमच्या काळजांत पवित्र आत्म्या ते उद्देशीन तो उलयता. आमी सासणाच्या सासणाक देवा लागीं जियोवच्या खातीर देवान आमकां रचला. फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत 2 वर्सांत 14 आनी 15 वळीर आमी वाचता. फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 14 and 15. ह्या नश्ट्या आनी खोट्या संतती मदें आकाशा वयल्या नेकेत्रा बरी परजळच्याक देवान तुका आनी म्हाका विसल्यांत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मोगाच्यान आमी दोळे दामया आनी मागणें करया. भोव मोगडा सर्गीच्या बापा, वय बापा ह्या संवसारांतल्या खोट्या आनी नश्ट संतती मदें आकाशा वयल्या नखेत्रा बरी परजळोवंक तुवें आमकां उलो दिलाय. तुवें दिवचें जिवीत कॅरिस्मॅटीक जिवीत पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी फळांनी भरून जियोवचें तसलें जिवीत बापा तुवें आमकां फोग. हें जिवीत आमी आपणायशें कर. आमच्या जिवितांत आसलो हर एक प्रभाव, पितीसपणाचो प्रभाव, अन्य देवाच्या पुजा आराधनाचो प्रभाव, माट मंत्रां आनी हेर अंधविश्वासाचो प्रभाव आमचे थंय आसलो तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्या थंय सगळो भस्मून पयस कर बापा. खऱ्या नीज एकाच देवा तुजेर पातयेवन एलायजा
तो जियेलो, सर्वेस्परस म्हजो देव म्हणून तो उद्गारलो. त्याच परी तुजेरच पातयेणी दवरून तुजेरच विस्वास दवरूंक आमकां फावो कर. नीज खऱ्या देवा तुजे थान वळोन येता बरी भलायकी. देखून सर पिडेस्तांक तूं कोण कर. तुजे थां वळोन येता हर एक पदवी आनी सकत. तुज्या पदवेन आनी सक्तेन हे कोरोना व्हायरस खरगान ते सगळ्या मनशा कुळांतूं निवार. सर डाक्टरांक, नर्सांक, पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक आनी दोबड्या धाकट्यांक, गरजेवंतांक, कुमो करतल्या समाज सेवकांक, राजकीय फुडाऱ्यांक, सरकारी अधिकाऱ्यांक, पुलिसांक, सिपायांक, गडीचेर देशाचें संरक्षण करच्या त्या शिपायांक तूं राख आनी सांबाळ. काम नातल्यांक काम फावो कर बापा. दुखेस जाल्यांची दुखां पसून काड. सबार जाणां मरण पावल्या वरी सबार घरांत दुखाचो काळोख आयला, अंधकार आयला बापा. तुज्या बुजवण्याचो उजवाड तांचेर फांकय बापा. तुज्या भुरग्यांक जें कितें गरजेचें बरें काम, बरो दीस पडतो ग्रास. शिकच्या भुरग्यांक जाणवाय, बुदवंतकाय, उगडास सकत परिक्षेंत तूं बरयलें. बऱ्या तरान बरोवंक आनी यशस्वी जावंक बरो फुडार आसा करून तांकां फोव कर बापा. मरणाच्या खटल्यार आसात प्रायवंताक आनी सबार जाणां मरणांतीक पिडे वरवीं कश्ट जातात. कॅन्सर पिडा, किडनी फेल जाल्या, लिवर फेल जाला आनी सबार तरांच्या पिडेन कश्ट जाता बापा. तांकां तूं निवार आनी तांकां तूं गूण कर बापा. बापा बाबार तसो उजवाड हर एकल्यान तूं फावो कर. निराश जाल्ल्यान, देदेस्पर जाल्ल्यांक बापा, मानसीक पिडेन कश्ट जाल्यांक बापा तांची पिडा गूण कर. हर एका तुज्या भुरग्यांच्या गरजांनी तूं तांकां पाव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचेय सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. देण्यांच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसणारा, आत्म्या पोतवेदारा. देण्यांच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसणारा, आत्म्या पोतवेदारा. वर्णूंक दुका धिभास म्हाका, तुजे तावन केदीन पयस करिनाका. वर्णूंक तुका धिभास म्हाका, तुजे थावन केदीस पयस करिनाका. देण्यांच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसणारा, आत्म्या पोतवेदारा. देण्यांच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसणारा, आत्म्या पोतवेदारा. आत्म्या पोतवेदारा, आत्म्या पोतवेदारा. परतून आमी मेळटा पर्यंत सर्वेस्पर देव तुमकां सुरक्षीत आनी समृद्धेंत सांबाळून दी.